टॉक्स तांचे पण काँग्रेसीचे जाग्यार पडून जे कितें तांचे पक्षान चल्लां ते बेगीन जाग्यार पडपाची गरज आहा. कित्याक काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती बिगस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. ओपोजिशनांतली प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी म्हणटा ती काँग्रेस जाता. लोकशाही जर बरी उरतली जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे घर जाग्यार पडूंक जाय आनी बेगीन पडूंक जाय. आतां अलायन्स म्हणटा तें काँग्रेस प्रेसिडेंटान जे कितें उलयलां ती नविदाद न्ही. हें अलायन्स पयलींच आशिल्लें बिफोर असेंब्ली 2022 इलेक्शन. आमचे तांचे बरोबर अलायन्स आशिल्लें. आतां अलायन्स धर्म असो आसता की तो फुडें एक ताळमेळ आसून ते फुडें व्हरप आसता. ते फुडें व्हरपाची गरज आहा. पूण सगळे एक बरोबर जावन झगडले जाल्यार बीजेपीक आमी तांचो जागो दाखोवंक शकता. हें 2024 लोकसभा इलेक्शनान गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी सावथ गोवान दाखयलेलें आहा. सो हाजे खातीर जर अशें करून फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमी वचपाक तयार आहा. लायक मायंडेड लोकां बरोबर बसून एक लायक मायंडेड विजन घेवन फुडें वचप आनी ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करप हें गरजेचें आनी हें करपाक म्हजी तयारी फूल आहा. जावपाक जाय आनी टायम इज रनिंग आउट. म्हज्या कोतान वी शूड हिट द ग्राउंड एज अर्ली एज पॉसिबल. तितलेंच न्ही, जिल्लाच न्ही, म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर पसून तयारी आतांच सुरवात जाली आनी हांवें म्हजे सायडींतल्यान तरी ती केल्ली आहा. हांव डोर टू डोर भोंवपाक लागिल्लो आहा. लोकांक कडेन वचून आयकून तांचे इश्यूज ते सॉल्व करप हें गरजेचें. लास्ट मिनीट करून कांय जावचें ना. लास्ट मिनीट ऑन द कॉन्ट्ररी मतां फुट्टलीं आनी दुसरोच जिखतलो.